खूप दीस जाले स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा। हांव सद्या आसा सांतनेस एरिया कडेन। तुमी पळयता फाटल्यान JCB आत्ताच हांगा CMान विजीट केले आनी संजीत रोड्डीस आनी बाकीचे अधिकारी हांगा पळोवन गेले। पूण CMान सांगलां की पावसान सुद्दां काम चालू उरतलें आनी ऑक्टोबर पर्यंत काम कंप्लीट जातलें। रिव्ह्यू मिटींग संजीत आणि बाकी सगळ्यां कडल्यान घेतले उपरांत ऑक्टोबरान हे परत खणप हे योग्य न्ही। आमकां आफ्टर ऑल रोड जे आसा हे कॉन्क्रीट रोड करतले आमी आनी हे पावसानूय करप शक्य आहा। नाव वी हॅव टेकन द डिसिजन वॉट एवर जी सिवर लायन जी घालपाची उरल्या पळय न्ही ती पावसानूच घालपाची आनी ऑक्टोबरान दवरपाची ना। लोकांक जे थोडेशे त्रास जाल्या ते आमी पावसांतल्या एका म्हयन्या भितर सिवर लायन जर घातली कॉन्क्रीट रोड आमकां पावसान वयल्यान करपाक बरें। त्याती परत एकदां आमी जे हांगासर लेबर सगळे गेल्ले बाकीचे ताका सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक परत हाडपाक लायल्या, परत फूल फ्लेज काम सुरवात केलां। त्या खातीर सिवर लायन घालपाचें काम आनी कॉन्क्रीट रोड करपाचें काम ही दोनूय कामां जी आहा पळय न्ही पावसानूच आतां आमी करता। टील आनी ऑक्टोबरान खंयचोच रस्तो हो परत आमकां खणचो पडचो न्ही, त्या अनुसार आमची एक्टिविटी परत सुरू केली। ते इवन दो द PWDचे आसतले, G-सुडाचे आसतले, सिवरेजीचे आसतले, सगळीं कामां जी बंद करपाचें डिसिजन घेतले ते न करता आमी सगळीं कामां कंटिन्यू दवरता टील पावसान सगळीं कामां चालू उरतली, जेणे करून इन फ्युचर ऑक्टोबरा उपरांत तरी परत डस्ट जी आहा ती पणजेन आमकां दिसची ना। तोपर्यंत आमकां सगळे रस्ते जितके पणजेंतले क्लोज आहा तितके सगळे ओपन करपा खातीर आमकां ऑक्टोबरान बरें पडटा। पावसातलं त्याचा काय होणार? वयल्यान पावसान जे फ्लडींग म्हणटा पळय न्ही रे ते आतां खंयच्यो ड्रेन जर ब्लॉक जाल्ल्यो आसत आमी ओपन काम करता आसतना त्यो आमी ओपन करून डायरेक्टली कनेक्ट करपाक शकतले। मेन आतां 2 लेन ज्यो आसा पळय न्ही वयल्यान सगळ्यो जरयाक ज्यो मेळटाल्यो त्यो 2 लेन फक्त शॉर्ट तेंचो स्पॅन जो कनेक्ट करपाचो उरलेलो तो ऑलरेडी WRDक इन्स्ट्रक्शन दिलां आमी शॉर्ट टेंडर काडून त्यो दोनूय ड्रेन ज्यो आहा त्यो कनेक्ट करता। ती पावसान खंय दिता आनी काम चालू आसल्या कारणान इन केस आमकां खंयसर जर फ्लडींग दिसलें ड्रेन कनेक्टेड नासत जाल्यार आमकां ते कनेक्ट करपा खातीर टायम टू टायम तेन्ना तेंचे सगळे लेबर मशिनरीज सायटीचेर असल्या कारणान वयल्यान आमकां बरें पडटलें आमी कनेक्ट करपाक शकतले। से अभी काम पे लगे हुए क्या कहना चाहते हो? नहीं, कोई भी अथॉरिटी आने दो, लेबर नहीं है तो कैसा काम चलेगा? कोई अथॉरिटी आने दो, मैं भी आ रहा हूँ, मैं एक भी लेबर नहीं है इसलिए नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो विजिटिंग द साइट। It gives you an insight of how to do this work, how to go ahead with this work. It doesn't matter if there is no labor and no work is happening, it doesn't matter. We are also planning how to do this ahead. So if you want to start an engine, it takes some time. There was I will not tell you any deadline. I will show you that the work is going to be done. What is the point of just giving deadlines upon deadlines upon deadlines? We are working on a full-fledged method and we will get this going. Give us some time. Pardon? Why there is a shortage of the labor? The site was demobilized. It has to be mobilized again. The plan was to stop for monsoon. We are starting it. There are issues. All these issues cannot be brought out in front of the press. We have some issues as far as labor are concerned. Contractual issues are there. Other issues are there. Some issue. It is a retrofit project. It is not a greenfield project that there is no pipeline, no service underneath, and we are putting a pipe. No, works are going on, but it will take time. हांव तुळशीदास च्यारी स्टुडंटा खातीर